नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कदंबा नौकादलात आशिल्ल्या INS विक्रमादित्य बोटीक अचानक उजो लागलो, जाल्यार सुदैवान कसली जीवितहानी जालना। भारतीय नौदलाचे जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे कारवारातल्या कदंब बंदराचेर आशिल्ल्या INS विक्रमादित्य या बोटीच्या कर्मचारी लोक रावच्या भागात अचानक धुकट येवचो दिसून येयलो। कामगार लोकांक उजो लागिल्लो दिसून येयले कामगार लोकांनी ताबडतोब वचून तो उजो न्हेविलो। ताबडतोब लक्षात येवन उजो न्हेविल्ले निमित्यान जास्त खंयचे अनाहूत जालो ना। हो उजो कसकन लागलो हेजे बद्दल तपास चालू आसा अशें तेमी सांगले। हेजे पयले म्हळ्यार गेल्ल्या एप्रिल 27 तारखेक बी असोच INS विक्रमादित्य ह्या बोटीक उजो लागून एक कामगाराले मरण जाल्ले। स्वतःचे पैसे आणि वेळ खर्च करून लोकांक मदत करचे काम करून मुणगोड शहराच्या एक महिलेन लोकांमुखार आदर्श निर्माण केला। संपूर्ण देशात कोरोनाचो हाहाकार चालू आसा। दीस मजुरेन काम करून सद्दां घोळ न्हाण खातर लोकांची परिस्थिती तर ह्या लॉकडाऊन काळात जगचे कशे असे प्रश्न करू लागला। अनेक लोक काम ना जावन घरातच बशिल्ले आसात। ल्हान मोठे व्यवसाय करतले लोक बरबाद जावची परिस्थिती येयला आसा। असल्या परिस्थितीत बी थोडे लोक स्वताले पैसे आणि वेळ खर्च करून लोकांक मदत करते आसात। तशेंच काम करून मुणगोड शहरातल्या गायत्री नवीन कानडे नावाचे एक महिलेन समाजामुखार आदर्श निर्माण करून दिला। मुंडगोड शहरातल्या गायत्री कानडे हेमी श्री लक्ष्मी होम प्रोडक्ट्स नावान अनेक प्रकारचे सामान तयार करून विकतात। कोरोना कर्फ्यू लागचे पयले तेमी सामान तयार करचे खातीर कच्चा माल हाड दवरिलो। लॉकडाऊनात सामान तयार करून विकचे कशे असो विचार करताना तेमकां सामान तयार करून विकचे साध्य ना जाल्यार सामान तयार करून गरीब लोकांक दिल्यार तेमकां मदत जातली अशें लक्षात येयलें। तेन्नाच तेमी तेमगेल्या गांवाक सांगून अजून थोडे कच्चा माल हाड पदार्थ तयार करून गरीब लोकांक वाटून समाधान करून गेले। अशा प्रमाणे स्वताची पदर मोड करून लोकांक मदत करतले ह्या कानडे कुटुंबाली लोक खूब कौतुक करते आसात। तशेंच गरीब लोकांना भरपूर आशीर्वाद बी तेमकां मेळते आसा। ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು। ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರಾತು, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು कोरोना कर्फ्यू काळात त्रस्त झालेल्या लोकांक मदत करचे खातीर रेड क्रॉस संस्था मुखार येते आसा। कारवार तालुक्याच्या उळगा ग्रामाचो अंध व्यक्ती अनिल नायक एक कलाकार। उत्तम गायन करचो हो मंगळूरच्या शारदा अंध लोकालो कला संघात गायन करून पोट भरतालो। तशेंच हेगेल बायल आनी एक चेडवाले कुटुंब बरें करून चलताले। पण कोरोना कर्फ्यू लॉकडावन हेजो काळोख तेमगेल्या संवसारात पडलो। कला संघाक खंय बी काम मेळचें बंद जालें। तेजेन अनिल नायक हेमी मंगळूरच्यान गांवांत येयले। पण गांवांत येयल्यार कांयच काम ना जाल्यार हातांत पैसे ना जातरेत घरात खाऊ हाडूंक साध्य जालें ना। तेजेन कुटुंब सदस्याले पोट भरचें कठीण जालें। आपूण कसो करून पोट भरतलो, पण बायल आनी चेडवाक कशें करून पोसतलो म्हणून तेणी बायलेक आनी चेडवाक बायलेल्या आवोगेर धाडलो। आनी आपूण उपाशी पडल्यार बी बेजार ना, पण तेमी उपाशी पडच नाका म्हूण हो घरात बसून रावलो जाल्यार कोण बी मदतीक येयले ना। तेन्ना तेणी समाजसेवक माधव नायक आमकां कॉल करून आपल्याली परिस्थिती सांगले। माधव नायक हेमी रेड क्रॉस संस्थे मार्फत अनिल नायका हेका गरजेचे वस्तू म्हणल्यार तांदूळ, भाजीपालो, चादर, शाबण, मांद्री असे कितें जाय ते गरजेचे वस्तू तेका घरा कडेन हाडून दिले आनी तेका खूब इतली धैर्य दिले। ह्या वेळाचेर रेड क्रॉस संस्थेचे अध्यक्ष VM हेगडे आणि रेड क्रॉस संस्थेचे रामा नायक, अनमोल, अजय सावकार, डॉक्टर हेमगिरी आणि इतर लोक उपस्थित राहून घेऊन मदतीचो हात दिलो। ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು म्हजें नांव अनिल आनी हांव पयलें जीवन कशें करतालो कोण आमगेले एक शारदा अंधारा गिता गायना कला संघात हितूंत हे जाल्लो सिंगींग करतालो. त्या संघात बरें आमगे जिवनात बरें कितें हेल्प जातालें. आनीक कितें म्हणल्यार आतां गेल्या वर्साच्यान आमकां कांयच ना म्हणल्यार जीवन बरें पळोवंक आमकां खूब त्रास उरला. जिवन म्हगेलें बायल आसा, पोर आसा, चेडूं आसा, एक ल्हान चेडूं आसा. त्या लागून आमकां घरात बीन खूब प्रॉब्लेम आसा. कित्याक म्हणल्यार आमगे स्वता नांवाचेर बी घर ना. आमकां खंय कोणाल्या तुमी एक हितूंतल्यान कितें म्हाका हेल्प करचें म्हणून तुमचे हांव कळकळी विनंती करता. काल आमगेले एक म्हागेलो खूब आत्मीय एक मदन नायक सर म्हणून खूब आत्मीयता म्हागेलो केन्नाच्यान म्हाका बरो करता आसता. खंयी प्रोग्राम वचूं तो म्हाका एक हेल्प करचें म्हाका खंयी सण खंयी एक सिंगींग करूं आसूं आनी कितें आसूं काही आसूं तेगे हातीन कितें जाता तो म्हाका हेल्प करतालो. आनी तशेंच काल तेगे हांव फोन केल्लो, सर म्हागेलो अशें प्रॉब्लेम आसा, घरा कडेन म्हाका लाकूड ना, घरा कडेन गॅस ना आनी कितें सामान बीन कांय ना म्हूण तेका सराक सांगिल्लें हांव. ते सरान म्हाका आज रेड क्रॉस संस्थेंतल्यान आमकां खूब हेल्प केल्लें आसा. ते घेवन येवन तेमकां आपोवन आनी सरान मदन एक सरान तेका हांव आमगेले तर्फेन आनीक म्हागेल्या भयणी तर्फेन आमगे सगळे गांवचे तर्फेन खूब धन्यवाद करता. आनी तेमगेले सगळे सराक खूब हांव धन्यवाद करता म्हणून हे सांगता. मे 10 तारखेच्यान लॉकडाऊन लागू करचे बद्दल कर्नाटक सरकारान घोषणा केला. जाल्यार कर्नाटकचे सीमा जावन आशिल्ले कारवारच्या माजाळी चेकपोस्टार शनिवारच्यानच गोंयच्यान येवच्या वाहनाक प्रवेश बंद करून परत धाडूं लागलात. कोरोना रोगाचे प्रकरण ताब्यात येनासतना परत वाडत येत आसात. तेजेन कोरोना कर्फ्यू बदलेक आंतरजिल्लो आनी आंतरराज्याचे संचार थांबोवचे खातीर थोडे कठीण नियम लागू केला. मे 24 तारीख पर्यंत लॉकडावन करचे बद्दल घोषण केला. तेजेन आतंकीत जाल्ले गोवा राज्यांत आशिल्ले कर्नाटकाचे लोक कारवारच्या माजाळी चेकपोस्टाच्यान कर्नाटका प्रवेश करते आशिल्ले. इतले दिवस निगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन येयल्या मात्र कर्नाटका प्रवेश दिताले. पण आता सरकारान नवीन आदेश केल्ल्यान कारवार मामलेदार आरवी कट्टी हेमी गडीचेर तपासण कठीण केला. विनाकारण धांवपळ करतल्याक आनी कारण ना आसतना कर्नाटका प्रवेश करतल्याक पोलीस परत धाडते आसात. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 899 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 899 नवीन कोरोना केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारात 94, अंकोला 57, कुमटा 86, होन्नावर 25, भटकळ 65, शिरसी 91, सिद्धापूर 86, येल्लापूर 87, मुंडगोड 78, हळयाळ 163 आणि जोयडा भितर 67 नवीन कोरोना केसेस मेळ्ळी. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर टोटल 24,356 रुग्ण आढळले. त्यापैकी 18,752 लोक बरे जावन घरी गेले. आणि आज बी हॉस्पिटला भितर 5,330 लोक ट्रिटमेंट घेते आसात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 274 लोकांनी कोरोना पायन मरण जाले. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.